सुभाष वेलिंगकार हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियर विशीं आक्षेपाई विधान केले। हाचे उपरांत क्रिस्तांव भावांनी वेलिंगकार हाचे आड गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या पुलीस स्टेशनांनी कागाळी दाखल केल्यात। हे घडणुकेक 3 दीस जाले तरी आजून वेलिंगकार हांणी धार्मीक भावना दुखयल्ल्या खातीर पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करूंक ना। ते खातीर सगळ्या धर्मांतल्या नागरिकांनी दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। उपरांत दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी आंदोलनकर्त्यांकडेन उलोवप केले। सगळ्या आंदोलकांनी सही केले निवेदन पुलीस अधीक्षकाक दिले। आमगे लोकल पुलिस स्टेशनचे फाईल करते बरे थँक धरून धाडे थिंगसो धरून एरेस्टर बालाय दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर सुभाष वेलिंगकार हाचे आड गुन्यांव नोंद केलो। मजगती मडगांवां काँग्रेसीन आक्रमक भूमिका घेतना वेलिंगकाराक अटक करात म्हणून मागणी केली। ही रजिस्टर्ड जायत्या जाणांनी कंप्लेन केली। कोलवा पुलीस स्टेशन मालगांवां वेल्ली सो त्यांना डायरेक्शन दिलें स्पेन कितें सोपटी कंप्लेन आता कायकोलची म्हणून बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर सो तेन्ना आमी फक्त प्रोसेस केलो आनी कंप्लेन थिंगा आमची कॉपी ओरिजिनल कॉपी थिंगा धाडली म्हणजे दुसऱ्यांची कॉपी थिंगा धाडली। सो तेन्ना आमी सगळे डिमांड करताले FIR रजिस्टर्ड जावपाक जाय। ताका लागून आमी हिंगा बसून रावले। जी हो तेंचो घेवन गेल्ली ती कंप्लेन कॉपी गाडी घेवन तेंचो कॉन्स्टेबल म्हणून धाडला थिंगा बिचोली पावपासून थिंगा कंप्लेन जाता काय जायना। जेन्ना तो पावलो थिंगा रजिस्टर्ड जाली ती कॉपी आमकां धाडला तेमी पूण सेक्शन 299 लायलो तें आमी एक्सेप्ट करनात। आमचो डिमांड आहा लोकांचो सगळ्यांचो आमचो डिमांड सगळ्यांचो डिमांड आहा ताका जाता एरेस्ट करचो। गौरांग प्रभू मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।